माड झाड न्ही म्हूण सरकार निर्णय घेवन मेकळो जाला। विधेयक फुडल्या सप्तकांत विधानसभेत येवपाचें जालें, मात मुखेल विरोधी पक्ष काँग्रेस ब्र काडना। आपल्या रक्तांत काँग्रेस न्ही गोंयकारपण आसा म्हूण विजयान काँग्रेसीक तोमणो मारलो। मडगांवां गांधी मार्केट संघटनेचे 27वे वर्सुकी दिसाचे सुवाळ्याक दिगंबर कामत आनी बाबू आसगांवकारूय आशिल्लो। अजून मेरेन काँग्रेस पार्टी मेन ऑपोजिशन पार्टी आमच्या तोंडांतल्यान एक उतर ना की बाबा माड म्हणटा तुम्ही झाड न्ही म्हणून कशें केलें काय म्हणून उतरांच सुद्दां आमची। म्हणूनच गेल्या खेपे जेन्ना हांगा लुईजीन फालेरान म्हणलें की म्हज्या रक्तान काँग्रेस आहा म्हणून ते दुसरे दिसा हांवें सांगचें पडलें की म्हजें रगत सारकें आहा म्हणून, कलर सारको आहा, म्हज्या रक्तान गोंयकारपण आहा म्हणून आनी म्हजें रगत इंडिपेंडंट आहा म्हणून हें सांगचें पडलें म्हाका। आताच खातीर सांगचें पडलें म्हणटकच तर आतां तूं फुडल्या अधिवेशनांत काँग्रेसी कडच्यान अशी एक इच्छा करता की हे कितें माडाचेर इशू जावचो जाल्यार बाबू आसगांवकारान पयलीं आपल्या पक्षान जे न्हिदल्या तांकां जागे करचे, कित्याक ते बरे न्हिदिल्ले आहा, ते गोंयकार, ते सुशेगाद आहा। एक दीस गोंय सगळें काबार जातलें, कांयच गोंयकारपण उरचें ना, तेन्ना हे जागे जातले। आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। परिवर्तन परिवाराचो 6वो आंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव हे फावट बेळगांव जावपाचो आसा। 16 ते 19 जानेर मेरेन महोत्सव चलतलो। 20 तारखेसावन गोंयांतूय पतंग महोत्सव सुरू जातलो। लास्ट ईयर का सक्सेस देख के इस बार भी गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज ऑलरेडी रिक्वेस्टेड अस टू कंडक्ट अगेन अ इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इन गोवा आल्सो। सो लुकिंग टू द सक्सेस ऑफ लास्ट ईयर, दिस ईयर we are doing this international kite festival in Madgaon Kolwa beach on 20th and 21st। 2 दिन के लिए हम मडगांव कोलवा बीच में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल कर रहे हैं और 23rd एंड 24th वो 2 दिन मिरामर बीच में हम वो काइट फेस्टिवल कर रहे हैं। तमिळनाडूचो एम चक्रवर्ती हो तरणाटो विश्व शांतीचो संदेश दिवंक म्हूण सायकल घेवन देशभर भोंवता। सध्या तो गोंयांत पावला। सेक्युरिटी म्हूण काम करपी चक्रवर्ती दर वर्सा कांय दीस सायकलीन राज्यांनी भोंवडेर आसता। हे फावट तो बंगळूर सावन भायर सरिल्लो। Riding my bicycle for world peace awareness and spreading peace and love. I have been traveled 3 states in my bicycle for world peace and love. Karnataka, Tamil Nadu and Goa. That time I have been come to Goa. Every day I meet children, school, college students and people. मया वांयगणी देव खेतोबाचो वर्सुकी दीस जालो। मंगळारा वेगवेगळ्या धर्मीक विधी आनी सांस्कृतीक कार्यावळी जाल्यो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। इतल्यान खबरांची रंगात सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार।